नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। ऑक्सिजनाच्या उणावान कोविड दुयेंती मरुना मरणाक वैजकी कारणां सरकारान मारले जीएमसी स्कूपाच्या माथ्यार विरोधक म्हणटा सरकार मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री जबाबदार। भूमिपुत्र बिलाचेर सरकाराची दोन तोंडां कायदो फुडें व्हरूंक सोदिना म्हणपी सरकाराच्या कायदो खात्यान बिल धाडला राज्यपालाचे मान्यतेक विधानसभेत सरकाराची लेखी जाप। णवी ते 12वी फिजिकल क्लासी सुरू चडशे कडेन एजामी आशिल्ल्यान क्लासी दिवाळे उपरांत हायस्कुलांत सगळ्यो क्लासी सुरू करूंक तयार कांय पालकांचे अजून कांकू। चालू विधानसभेचे 2 दिसांचे निमाणे अधिवेशन सरकार एकसारखे प्रश्न दुखलता म्हणून विरोधक फुर्योज सभापती मुखार बोवाळ कामकाज तहकूब प्रश्नकाल बुडयलो। तीन महिने जाले जीएमसी भायल्या गाडेकारांक वालिना आमदाराची पोकी उतरां गाडेकाराच्या आमदाराच्या घरा भायर धरणे मुख्यमंत्री म्हणटा 8 दिसां भितर विशय तडी। फ्लॅटाचो ताबो घेवन 10-15 वर्सां जाली तरी बिल्डर कन्वेयन्स डीड करिनात मालकी दिनात सोसायटी करिनात बिल्डिंगाक मेंटेनन्स ना सरकार म्हणटा लक्ष घालता। आनी मोठ्या जुरांचे हायस दाखोवन सहकारी सोसायटी मल्टीनॅशनल गोंयकारांक लुटून चल्ल्यो मंत्री म्हणटा सरकार भरपाय दिवंक शकना ऑडिट करून घेता लोकांनी बुद्ध शिकची। कोविडान गोंयांत 3,346 जाण सोंपले दुसऱ्या लाटेतूच 2,000 मरणां ऑक्सिजनाच्या उणावान मरणां वाडली म्हणून बोवाळ पडलो। मुख्यमंत्र्यान 3 वांगडी समिती नेमली समितीच्या रिपोर्टांत जीएमसी आनी ऑक्सिजन पुरवण करपी स्कूप ऑक्सिजनाचेर बोट ऑक्सिजन जाग्यार घालूंक समितीन उपाय सुचयल्ले मरणाची जबाबदारी स्वताचेर घेना म्हूण विरोधकांनी सरकाराक उजरायलो। कोविडाक लागून आज मेरेन 3,346 जाणांक मरण चडश्यो केशी जीएमसीत दुसऱ्या लाटेत जीएमसीत 2 महिन्याच्या काळातूच 2,000 मायज मरणां जीएमसीक ऑक्सिजनाची पुरवण फावो तशी जायना आनी त्या खातीर पेशंट सोंपल्या म्हूण त्या वेळार बोवाळ पडलो। मुख्यमंत्र्यान तेन्ना रेव्हेन्यू सचिव संजीव कुमार आदले जीएमसीचे डीन VN जिंदाल आनी IITचे संचालक BK मिश्राची समिती नेमली। रिपोर्टात कितल्याशाच प्रश्नांच्यो जापो मात मरणाच्या पापाक धनी कोणूच ना सरकार जबाबदारी घेना म्हूण विरोधकांनी सरकाराक उजरायलो। एका वटेन जीएमसीचो जो ऑक्सिजनाचो रिपोर्ट आयला तो म्हणटा की ऑक्सिजन गोवा मेडिकल कॉलेज इज रिस्पॉन्सिबल म्हणटा रिपोर्ट। हाव कॅन बी गोवा मेडिकल कॉलेज बी रिस्पॉन्सिबल? गोवा मेडिकल कॉलेज इज नॉट ए प्रायवेट हॉस्पिटल. गोवा मेडिकल कॉलेज इज ओन्ड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ Goa. So it's a failure to supply oxygen to the people of Goa and protect their lives. The responsibility goes on the government. It's a collective responsibility of the government. स्कूप इंडस्ट्रीज वो एकूच प्रिफर्ड सप्लायर कित्याक आसलो जेन्ना जीएमसी केसी वाडल्यो ऑक्सिजनचे रिक्वायरमेंट वाडले वो वेंडर बाकीच्या हॉस्पिटलांक सप्लाय करतालो जावं तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तशें बाकीच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक सप्लाय जो ऑक्सिजन करतालो तो करपाक पावलो ना तेन्ना एकूच सप्लायर तुमी जीएमसी आनी बाकीच्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांक कित्याक दवरलो तशें जीएमसी डिनान रिजायन करपा जाय खंय तरी तांकां मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरपा जाय। रिपोर्टा प्रमाण जीएमसीत ऑक्सिजन उणो पडटा हो मुद्दो वेळार उपस्थित केलो ना वा ऑक्सिजन सप्लाय वाडोवपाची मागणी केली ना। जीएमसीन फक्त हायकोर्टान दिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत हो विशय मांडला। रेसिडेंट दोतोरांचे संघटनेन बरयल्ल्या पत्रा प्रमाण जीएमसीन कारवाय केली ना ती कारवाय वेळार केल्ली जाल्यार परिस्थिती बरे तरेन हाताळपाक मेळपाची। जीएमसीन रॅशनल यूज ऑफ ऑक्सिजनाचेर कसलोच असेसमेंट केलो ना तांणी फक्त केंद्रान सांगला त्या प्रमाण नोडल अधिकारी नेमलो। 2018 आरोग्य खात्यान स्कूप ऑक्सिजनाचो स्कोप ऑफ वर्क गोंयभर वाडोवपाच्या निर्णयाक लागून सरकाराक दुसरे कडल्यान ऑक्सिजन घेवपाचो पर्याय उरलो ना।
जीएमसीचो डिमांड वाढलो तेन्ना गोंयच्या हेर हॉस्पिटलांनी स्कूप कंपनीन ऑक्सिजन सप्लाय कसलीच कळवणी वा रकादा शिवाय बंद उडयलो. जीएमसीतलो क्रायसिस जीएमसी आनी स्कूप कंपनीच्या ताकी भायल, मात ते कोणाचीच मजत घेयनासतना स्वता परिस्थिती हाताळपाक गेले. 2018च्या जीएमसीच्या डाटा प्रमाण जीएमसी 1500 ऑक्सिजन ट्रॉली वर्साक लागता म्हूण नोंद आसा. मात वापर पळयल्यार जीएमसी त्या वेळारूच 2890 ट्रॉली वापरताले. ह्या पुराय रिपोर्टा प्रमाण जीएमसीन त्या 2-1 म्हयन्यांत कितें घडलें ताका जीएमसी आनी स्कूप ऑक्सिजन जबाबदार. ह्या समितीन ऑक्सिजनाची सिस्टम जाग्यार घालपाक आपल्या रिपोर्टात कांय सुचोवण्योय केल्ल्यो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. भूमिपुत्र अधिकारिणी बिलाचेर सरकाराची 2 तोंडां. सरकार हो कायदो फुडें व्हरूंक सोदिना, त्या खातीर बिल राज्यपालाक सुद्दां धाडिल्लें ना म्हूण सरकारान स्पश्ट केल्लें. सभापती पाटणेकारानूय मिडिया मुखार उलोवन दाखयल्लें. मात सोमारा विधानसभेत दिल्ले लेखी जापेंत कायदो खात्यान हें बिल मान्यतेक खंय राज्यपालाक धाडलां. हांवें पळय भुमी अधिकारिणी बिलाच्या नांवाचेर हांवें सरळ सांगलां, गोंयच्या लोकांनी ताजेर जी सजेशन्स ही दिवची, ती सजेशन्स ताजो सगळ्याचो विचार करून तेज्या उपरांत गव्हर्मेंट वील टेक द डिसिजन. एट प्रेझेंट नाव that the Bhumiputra Adhikari bill, we are not tabling it at all. Okay, so they're not. No. So what does it Left mean that it is scrapped or what it is? Left such Left It is will only lapse. left. Yeah. It will be allowed to lapse. till today, the governor has not given the assent. The bill has gone to the law department. It is there now at present. As per the procedure, the file has gone to the law department. Okay. It has not reached to the end. आता हे पळयात, रेव्हेन्यू मंत्री जेनिफर मॉन्सेरातान विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेत सांगला की कायदो खात्याच्या माध्यमांतल्यान भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल मान्यताये खातीर राज्यपालाक धाडला आनी ते त्याच प्रक्रियेत आसा. सरकारान आनी भाजपान ते बिल आनी असेंट घेवपाक राज्यपालाक धाडचे ना म्हूण स्पश्ट केल्ले. मात विधानसभेंतल्या लेखी जापेत ते बिल राज्यपालाक धाडला म्हूण उक्ताडार आयले. 9वी ते 12वीच्यो फिजिकल क्लासी सुरू. चडशे कडेन परीक्षा सुरू जाल्ल्यान फिजिकल क्लासी दिवाळ्याच्या सुटये उपरांत 17 नोव्हेंबराक सुरू जावपाच्यो. ऑनलायन क्लासीक उबगल्ल्या भुरग्यांक ऑफलायन क्लासीक लागून थाकाय. पालकांक विचारिनासतना सरकारान पावल उखल्लां म्हूण कांय पालकांचें कांकू सुरूच. हायस्कुलां पुराय स्कूल उक्ते करपाचे तयारेंत. Good. After a long time, the school started. It's good because after a long time, it's opened our school. ऑफलायन बरें दिसता बिकॉज ऑनलायन चडशें कांय कळना. आमी फ्रेंड्सांकूय मेळूं शकता. आतां घरान बसून वाज येता. ऑफलायन एक्चुअली इजी पडटा क्लासीस आनी अंडरस्टँड जाता कॉन्सन्ट्रेट. ऑनलायन आसलें तेन्ना मातशें रेंज प्रॉब्लम बीन आसता आनी आतां ऑफलायन सामकें सरगरी सांगता. भुरग्यांचे चेहरे पळयले जाल्यार भुरगे आज हॅपी जाल्ले आसा की तांकां क्लासीक येवपाक मेळ्ळें. खूब 2 वर्सां जालीं म्हणटा तें आमकां कांयच कळोंक ना. बरें दिसता आनी समजून घेता बरे भाशेन जितके ऑनलायन क्लासीसान समजूंक ना. ऑनलायन ते कळनासलेलें, ऑफलायन बरें कळटा आमकां. सर बीन ऑफलायन बरें शिकयता. But coming to school, it feels like we get some kind of motivation, a driven force to do something good and score very good marks. आतां टिचरी म्हणी की ऑफलायन क्लासी सुरू जातल्यो, सो एग्जामी पयली ऑफलायन. आतां स्कुलान पयलीं आमकां अशें दिसतालें की स्कुलान येवपाक नाका, पूण आतां जेन्ना आमी 1 वर्सभर घरा उरला तर आमकां आतां इम्पॉर्टन्स कळपाक लागला की स्कुलान येवन कितलें म्हणजे आमकां आमची सुदारणा जाता. घरा पेक्षा अशें स्कुलान चड फोकस बरो आसता अभ्यासाक. 5th स्टँडर्ड टू 8th स्टँडर्डूय सुरू करची, सो दॅट वीथ सेफ्टी, नो डावट. After the paper, okay, the classrooms will be fogged so that it will be made coronavirus free. I'm feeling very happy to come for offline classes again. I feel very, very lucky to come back to school, and we will also want to see that all our students come back very soon. आयच्यान आमची एग्जाम स्टार्ट जाल्ली जाता आनी 26 आमची लास्ट आसा. तेन्ना आमी जेन्ना स्कूल रिओपन जातले 17 नोव्हेंबर तेन्ना आमी रेग्युलर क्लासीस भरतले. आनी 1ली ते 4थी आनी ते 5वी ते 10वी पर्यंत जे इस्कॉला आसा ते गव्हर्मेंटाची SOP फॉलो करून आमी बसयतले.
पेरेंटूय फॉर आसा ह्या सगळ्या कामाक, कारण पेरेंट म्हणटात की तुमी भुरग्यांक आपयत इश्कोलान, आणि आतां तुमी पळयल्यात की परीक्षा सुद्दां स्मूथली चल्ल्या. आमी सगळे SOPs मेंटेन करतात. कांय पालकांक मात क्लासी उक्त्यो केल्या ते मानवले ना. आदी खंय सगळ्यांक वाशिनां दिवंक जाय, उपरांत क्लासी. पेरंट्सांक टिचरीन कॉन्फिडन्सान घेवूं ना. आतां आमची भुरगीं इस्कॉलान सेफ म्हण कितें गॅरंटी आहा? आमकां प्रॉब्लम आमकां दुसरो आनी कांय ना. आमची भुरगीं अजुनूय वॅक्सिनेटेड ना. एक सुद्दां वॅक्सिन आमच्या भुरग्यांची जावूं ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चालू विधानसभेचे 2 दिसांचे निमाणे अधिवेशन सुरू जाले. मात आदले अधिवेशनाचे प्रश्न सरकार एकसारखे फुडें धुकलीत आसा म्हूण विजय रोहनान इशू तापयलो. जापो सारक्यो दिनात म्हूण दिगंबरूय तापलो. आतां प्रश्न धुकल्ल्यार फुडें जापो कोण दितलो काय म्हूण सभापतीचे सामकार वचून बोवाळ. आयकना जाल्ल्यान कामकाज वरभर तहकूब. प्रश्नकाल बुडलो. विरोधक कोळशा खणीचो इशू काडपाक सोदताले. क्वेश्चन पडे हा ते लास्ट असेंब्लीसान 2-3 असेंब्ली जाली पोस्टपोन जायना. क्वेश्चन आशिल्लो ऑन कोविड डेथ्स इन गोवा. ताचो रिप्लाय आतापर्यंत ना, आनी यू आर नॉट इवन पोस्टपोन इट. एक one thing. स्पीकर सर, It's the responsibility speaker sir last session. That's why I'm giving the ruling. तू सांगता हेल्थ मिनिस्टर बरो ना मानताय CM रिप्लाय दिवनी. That's why I'm giving the ruling. I'm giving the ruling for that. Ang ruling. I agree. See, under 309 49 to किती सांगता स्पीकर सर? under 309 you cannot challenge the दशा केल्या दशा डेमोक्रेसीची केल्या दशा या मुख्यमंत्र्यान. House is adjourned up to 12:30. 3 महिने जाले GMC भायले गाडेकार कशे तरी दीस काडटात. मोडिल्ले गाडे परत बांदून दिवचे म्हणून गाडेकार आमदार टोनीच्या घरा भायर धरण्याक बसले. उपजिल्लोधिकाऱ्याचे ऑर दिन 1 जुलयाक हे गाडे मोडिल्ले. तेन्ना सावन आमदारांची खंय पोकी आस्वासना. मुख्यमंत्री म्हणटा 8 दिसां भितर विशय तडीक. GMC भायर 20 वर्सां सावन आशिल्ले 30 गाडे 1 जुलयाक उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑर्डीन अकस्मात फांतोडेर उखल्ले. 3 महिने जाले तरी पुनर्वसणुकेचे नांव ना म्हण गाडेकार सांताक्रूजचो आमदार टोनीच्या घराभायर धरण्याक बसल्या. टोनी म्हणटा इशू तडीक लागना जाल्यार तोय धरण्याक बसतलो. आता तरी बावडे तो खंय कितें करता कामां न्हू, कशें रावतलो? आयज दिता फाल्यां दिता आश्वासनाच दिता. आमी एमएलएक सांगूंक येयल्या बाबा तूं हो आवाज काड सामको आनी हो इशू सॉर्ट आउट कर आमचो. आणि 2 महिन्यांनी इलेक्शनां घेतली. मागीर म्हणटाले कोड ऑफ कंडक्ट लागला. त्या नावार प्रोटेस्ट करपाचा रायटूय वतलो. आयज असेंब्ली हांव म्हणून वयता आनी असेंब्लीन विचारतलो हांव सीएमा कडेन हे उतर दिलें कितें केलां काय म्हणून. आतां दुसरे फावटी जरी तरी 2 दिसांनी आमकां उतर दिना जाल्यार हांवूय तेच्या बरोबर बसतलो. आमदार टोनीन विधानसभेत इशू काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा फुडल्या 8 दिसां भितर विशय तडीक लायता. तुवें आमकां हें स्पश्टपणी हे उतर दिवचें पडटलें. तांकां आपोवन आयज तूं कितना कॉमेस करता तो PWD रेडीच आहा, पूण ऑथॉरिटी आहा ते हांव नको कितें गुणायता ते. गेली कितलीशींच वर्सां गोंयकार आमचे फळां विकता. बट स्पीकर सर, जो कोण जो गोंयकार ओरिजिनली जो गाडो आसा जेचो जो स्वता विकता बट एकट्याचे 3-3, 4-4 गाड्या जर कोणी दुसऱ्याक भाड्याक दिले आसत जाल्यार ते कन्सिडर जावचे ना. पंचायतीक आनी तुमकां दोगांयकूय विश्वासान घेवन हांकां थंयसर आमी जागो दिवन एकोमोडेट करता. बट ताच्या खातीर GMCकूय बी हे कशा पद्दतीन दिवपाचो ते कलेक्टर डिसिजन घेतले. एक आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम स्पीकर सर आनी एक 8 दीस वचत बट हेजेर डिसिजन जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मेळया.
सरकार सगळ्या पावड्यार फेल. मायनिंग, कोविड मॅनेजमेंट जावं पेट्रोल आनी डिझेल, सरकाराचो कंट्रोलूच ना. मुख्यमंत्र्यान जबाबदारी घेवन राजिनामो दिवचो. गोवा फॉरवर्डाचें सरकार आयल्यार पेट्रोल 80 रुपया करतले म्हूण विजय उलयता. दरवाडीचो निशेध म्हूण गोवा फॉरवर्डाचे तिगूय आमदार अधिवेशनाक पणजे कदंबा बस स्टँडा वयल्यान पर्वरे चलत गेले. आनी आमी गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदतात, फाल्यां आमचो सरकार जर आयलो जाल्यार आमी 20% फ्युअल प्रायसीस रिडक्शन करून दाखयतले. म्हळ्यार 80 रुपयान पेट्रोल. दोनूय लोकसभेचे खासदार आनी एक राज्यसभेचे खासदार. हे आमचो फेलियर. गोंयची परिस्थिती कोविडाच्या खातीर वेर अवर मेजर इन्कम सोर्स इज मायनिंग आनी टुरिजम दोनूय ठप्प पडिल्ले आहा. हे जितें करपा खातीर तांणी एक स्पेशल पॅकेज सेंटरा कडच्यान घेवंक जाय आशिल्ली. बट इट इज ऑल्सो फेलियर ऑफ साऊथ गोवा MP फ्रांसीस सादीर. तो थंय बाग तापोवपाक बसता, ताचें तोंडूच उगडें जायना. आयज जो रिपोर्ट आयलो IITच्या डायरेक्टराचो, हो रिपोर्ट क्लियर कट सरकाराक बोट दाखयता फॉर द मर्डर ऑफ गोवन्स एट द मिडनायट डार्क आवर्स ड्यू टू ऑक्सिजन शॉर्टेज. हे मरणा खातीर आमी मुख्यमंत्र्याक रिस्पॉन्सिबल ठरयतात आनी मुख्यमंत्र्याक राजिनामो दिवपाक जाय. फ्लॅटांचो ओकुपंटांनी ताबो घेवन 10-15 वर्सां जालीं तरी बिल्डर कन्वेयन्स डीड करिनात. गिरायकां कडच्यान फी घेतात. ओकुपंटांक फ्लॅटांची मालकी सारकी मेळना, सोसायटी जायना, मेंटेनन्स जायना. सरकारान लक्ष घालून सोसायटी जाग्यार घालच्यो म्हूण रोहन उलयलो. मंत्री म्हणटा बिल्डर गिरायकांचो पयसो घेवन बसतात, सरकार लक्ष घालतलो. कन्वेयन्स डीड करता आसतना रेजिस्टर स्टॅम्प ड्युटी 1.5% to 3% केल्ली आसा. कित्याक दे आर आस्किंग फॉर एनदर 1.5%. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दीस रेजिडेंट्स टुडे टू पे द डिफरन्स. प्रॉस्पेक्टिवली जे येतात स्पिकर्सर नवे एग्रीमेंट जे सायन जातात तुमी 3% करूंक सोदतात ते करात. पूण हे 1.5% डिसिजन मातशें तुमी चिंतून आतां दियात सो दॅट सेविंग इज देअर फॉर द कॉमन मॅन. कित्याक पॅन्डेमिकाच्या वेळार लोक जाम जाले, लोन पे करपाक जायना. आतां कन्वेन्स करून हावजींग सोसायटी जायना जाल्यार सोसायटी जाम जाता इन टर्म्स ऑफ मेंटेनन्स. हो एक समज तुम्ही रुलींग दिलें स्पीकर सर गव्हर्मेंटान जाल्यार देल बी अ रिलीफ टू लॉट ऑफ पीपल इन द स्टेट who are basically today not able to have the conveyance deed nor forms housing societies which otherwise will lead into a mess. एक सायडीन सेल डीड ताका रोहन बाबा खबरच आसतलें की ऑनरेबल कलिगाक की स्पीकर सर एक सायडीन सेल डीड पेपर घालताले. स्पीकर सर बिल्डर येतालो आनी तेंचे कडेन पेपर जेन्ना फ्लॅट घेताले तेंचे कडेन पावर ऑफ अटर्नी घेताले आनी दोगांय सेल डीड नासतना दोगांयची कन्सेंट नासतना एक सायडीन सेल डीड करून मेकळे जाताले. स्पीकर सर ती एक गोष्ट आमी बंद केल्ली आसा. स्पीकर सर एक सायडीन सेल डीड इन द लॉ इट वॉज ऑल दीस इयर्स वॉज हॅपनिंग वन सायडीड सेल डीड. स्पीकर सर सो हे गोष्टी स्पीकर सर वी आर एक्झामिंग द एंटायर इशू. वी वील वॉट आमचो ऑनरेबल कलिगान सांगला पळय इट इज वी आर अंडरस्टँडिंग देर मस्ट बी जेन्युइन पीपल हू हॅज एफेक्टेड बिकॉज ऑफ अनजेन्युइन पीपल बट युतीचेर मोगोचे 7-12. आतां आनी कोणा बरोबर वचपाचें ना. 12 उमेदवार डिक्लेअर केल्यात. आनीक 7 जाहीर करता म्हूण सुदीन ढवळीकार दिवचले मोगोचे दसऱ्याच्या मेळाव्यांत उलयलो. सुदिनान सरकाराच्या आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण गोंय स्किमीची कुतां काडली. लोकांच्यो जमनीत तांच्या नांवार ना जाल्यार आत्मनिर्भर खंयचे. एके वटेन युतीचेर विचार करपाचे शिनाल सोडटना मोगोन कमीत कमी 12 सीट फिक्स केल्यात. आनीक 7 खंय थारपाचे आसात. कट ऑफ दवरल्या 12 सीट. दिवचले दसऱ्याच्या मेळाव्याक गेल्ले कडेन सुदिनान डिक्लेअर केल्ल्या 12 सिटांक युती ना म्हणपाचें शिनाल दिलें. मोगो पक्षान 12 मतदारसंघात ऑलरेडी काम चालू केलां. 7 मतदारसंघात आमी फुडल्या 15 ते 20 दिसांत उमेदवार निश्चित करता 100%. तुमच्या आयुष्यात आमी ना. रथयात्रा काडपाची ठरयल्या तुम्ही भाग्या बिचोली तालुक्यात सरकाराच्या आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण गोंयची एक कुता. आत्मनिर्भर बेस्ट दिसता आयकुपाक पळोवपाक. स्वयंपूर्ण एकदम आनी बरो दिसता. आत्मनिर्भर तुम्ही करूच शकना. हांगा कितलेशेच लोक असे आसा ज्यांच्या नांवार जमनी जावना. साधे क्रेडीट किसान कार्ड तुम्ही दिवंक शकना
आत्मनिर्भर खंय तुम्ही आत्मचिंतन करा आणि आत्मचिंतन करून आत्मनिरीक्षण करा. दिवचलचो आदलो आमदार उमेदवार नरेश सावळ म्हणटा सगळे एक. ती हडवलपाल असो, वेणकुरे असो, साळ असो, लाटामार्शल असो, मुळगाव असो, सगळी नवी टीम आता ही मोठी सज्ज असतली मोठ्या नेटान काम करता. आमच्या एक लक्षात दवरा, ते हांगा गेले थंय गेले बद्दल विसरा. आमचे लोक आसा ते लोक खंयच वयचे ना. हो एक तुमकां हांवें फाटल्या मिटिंगेक सांगलें तेच खरें आसा. आमचे लोक खंय वचूंक ना, ते थंयच आसा. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. आप म्हणटा गोंयचो सरकार नोकऱ्यो फक्त सोयऱ्यांक दिता, बाकीच्यांक विकता. ताका पर्याय फक्त आपाचो सरकार. आपान दिल्ली करून दाखयलें, गोंयांतय बरें सरकार दितलें. गोंयकारांक नोकऱ्यो आनी नोकरी मेळ मेरेन 3000 रुपये बेकारी भत्तो दितले म्हणून नुवें रोजगार रॅलीक आपाचे फुडारी उलयले. जॉब दिता कोणाक? जॉब आपल्याच मनशांक दिता, आपल्या रिलेटिव्सांक दिता, आपल्या जाणकारांक दिता आणि ते जॉब दिना. तुम्ही पळय आसतले जॉब ते विकता. जॉब्स कोणाक दिना, ते विकता जॉब. 5 लाख 10 लाख 15 लाख आणि जॉब्स विकले म्हणटा तुमकां खबर आसतलें कितें जाता तें. जॉब विकले म्हणटकीर ते पयशे कशे येतले पत्ते, थिंगाच तो मागीर भ्रश्टाचार जाता. हें सगळें बंद करपाक एक सरकार येवंक सोदता तुमचे पासत की सगळे वाटेन तुमकां बरेपण दिवपा खातीर जॉब मेळना. ज्या पडेन तुमकां सिरीज मेळना त्या पडेन आमकां तुमकां 3000 दितलो. त्या भायर कोणाचे पळय मायनिंगांक एफेक्ट जाला, टुरिजमान एफेक्ट जाला, त्या लोकांक 5000 2 म्हयन्याक दितलो. ज्या पडेन तुमचे मायनिंग एंड टुरिजम परतून सुरू जायना. Auspicious because I'm taking a biggest step in my career. Though I was always there doing social work for the last 25 years, taking different issues for Goa and Goans, but today it's one of the I can say most auspicious day because I'm taking a step ahead in the political career. That is, I have taken the opportunity given to me, the responsibility given to me by our convener Arvind Kejriwal, our convener of Aam Aadmi Party, of being the in charge of Navili constituency, and I'm feeling glad. Yes, the coming 2022 I'll be contesting Navili constituency assembly elections under the banner of Aam Aadmi Party. देखून म्हजो खालतो उलो जावन आसा. गोंयांक तर जैत मेळटलें. ही क्रांती सुरू जाल्या बरेपणाची, ती गोंयकारांनूच करूंक जाय. गोंयकारां मदें तर फुटी पडल्यो आनी एके भाशेन गोंयकार एकठांय जायना आनी एक मत घडून खेरीत भाशेन एक फाटी कशी विचून काडिना जाल्यार आमचेंच निसंडण गोंयकार आमी आमचेंच निसंडण करतले. देखून गरज आमी सगळे गोंयकारांनी एकठांय जावन आमी एक मन घडून हाडून एके भाशेन हें इलिसांव झुजोवंक आनी सगळें बरेपण जावं म्हणटच सगळे उमेदवारांक म्हजी पोरबी आनी गोंयचें बरेपण जावं म्हजें मागणें. मोठे जुराचे हांयस दाखोवन सोसायटी मल्टीनॅशनल गोंयकारांक लुटून चल्ल्यो. NPA वाडटात. साश्टींत विजनरीचे 40 कोटींचे फ्रॉड. सरकारान बुडिल्ल्यांक आदार करचो म्हूण साश्टीचे आमदार मागतात. सहकार मंत्री म्हणटात सरकारी तिजोरेंतल्यान भरपाय शक्य ना. सोसायटीक डिसेंबर मेरेन OTS आसा. ऑडिट करून घेता. लोकांनी शहाणे जावचे. Banks are going under NPAs and what action you intend to do, I would like to know. So that there are no more cases. तो कोण 10% इंट्रस्ट दित म्हणटा, कोण 12% इंट्रस्ट दित म्हणटा. ते भाडे सिन्सियरली एक सादो मनीस वयता आनी बँकान डेपॉझिट करता. हुंच बँक, कोऑपरेटिव्ह बँक्स, मल्टीनॅशनल बँक्स, दे हॅव नो ऑफिस ऑल्सो हियर. They are asking for the depositors are asking whether you could give some assistance and help them. Thank you. Almost about 35 crores ki zada hai thank you loss. 35 to 40 crores. At least 50% of their money can you recover and give them because they are genuine people. Some of them have put their lifetime savings. The bank is gone for a toss. You are not taking action on them. तुम तेंचे कांय एक्शन घेनाय ती तुमगे चूक. आतां एक्शन घेना जायन हेका तुम कितकोन डेपॉझिट कोन कितें कोन तांकां हेल्प करूं शकताय. एटलीस्ट 50% ऑफ द मनी. दुसऱ्या संदर्भात तुवें NPA म्हणिल्लें आसात. NPAच्यान भायर सरपा खातीर आमी OTS स्कीम म्हणून गेली 9 म्हयने आमी हाडिल्ले आशिल्ले आनी तरी आसतना अप टू डिसेंबर पर्यंतचें एक्सटेंशन आमी दिल्लें आसा. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट.
कुळे शिगांव आनी मोल्या गांवांनी उदका पुरवण करूंक 3 MLD उदका पुरवण स्किमी खातीर कुळे मेतावाड्यावेल्या मल्लिकेश्वर देवळा कडेन बुन्याद घाली. फुडाराक उदकाची मागणी वाडल्यार पुरवण वाडोवपाची तजवीज केल्या म्हूण सावड्डेचो आमदार PWD मंत्री पावसकार उलयला. सगळी मोल्या आनी कुळ्या पायपलायन आसतली आनी एक्झिस्टींग जितली पायपलायन आसा जुनी पायपलायन आसा ती सुद्दां हेतून रिप्लेस जातली आनी जी एक्झिस्टींग पायपलायन आसा ताका सगळ्याक कनेक्टिविटी मेळटली आनी टोटली उदक म्हाका दिसता हांगच्यान शिगांव पर्यंत सुद्दां पावपाचें हें आसा आनी 3 MLD फुडें समज रिक्वायरमेंट तुमचें वाडत जाल्यार ताका आमी प्रोविजनूय केल्लें आसा. 0.55 MLD वाडोवपाचें प्रोविजन ताका केल्लें आसा. फुडें जशी रिक्वायरमेंट आसा तशें उदकाचे पंप बसोवन ते वाडोवपाक मेळटा. कित्याक ह्या स्थळाक मल्लिकेश्वर देवस्थानाच्या उदक खूब आसा आनी ह्या उदकाचो असो म्हणजे लोकांक पावून वापर जावपाक जाय. पूण हेजे फाटल्यान सांगचें म्हणल्यार मल्लिकेश्वर देवस्थान कमिटीचें मोठें योगदान आसा. कांय कंडिशन बिल्डिशन कांय ना. बाबा आमी जागे दिता जाग्याच्या बदलाक आमकां देवस्थानाक कितें मेळटलें अशें कंडिशन नासतना आमकां जागो दिलो. कित्याक तेणी हीच पयलां आमच्या दोनी पंचायतीक उदक मेळटा. कुमारजुंवे काँग्रेसीचो फुडारी समील वळवयकारान कुमारजुंवे वाठारांत कामाक नेट धरला. ताणें दिवाडे वाठारांत लोकांक वैजकी इमर्जन्सीक ॲम्ब्युलन्स दिली. लोकां खातीर खंय काम करीत रावतलो. 20 वर्सां जालीं तो कुमारजुंवे वावुरता. दिवाडे जुव्यांक बरी कनेक्टिविटी जाय म्हूण समील उलयला. आज एक ल्हानसो जरी हो कार्यक्रम जालो तो म्हाका दिसता तर एक म्हत्वाचो कार्यक्रम. एक आमी ज्या वेळार दिवाडे म्हणून पळयता, हांव ह्या मतदारसंघान कुमारजुंवे मतदारसंघान गेली 20 वर्सांनी भोंवता आसतना कितकेशेच वेळा दिवाडे येयलो. दिवाडे येवपाची म्हाका संदी मेळ्ळी. तुमी म्हाका मोगूय दिलो, प्रेमूय दिलो. आनी त्या वेळार हांव चिंत्ताना की दिवाडे आमचे बेट. दिवाडे असो ह्यो दोनूय विलेजी जर आमी कनेक्ट करीत जाल्यार ह्या दोनूय विलेजींक तशें ट्रान्सपोर्टेशन म्हणटा तें फेरीबोटूच. कारण कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी डायरेक्ट ना आनी त्या खातीर अशी सर्वीस ह्या गांवांत दिवप अत्यंत म्हत्वाचें. मुद्दाम नमूद करता की हांगा तशी 108 हांगा गव्हर्मेंटान प्रोवायड केल्ली आसा. तिजी बऱ्यापैकी सर्वीस ह्या लोकांक मेळटा तें आमी मान्य करूया. पूण खंय तरी येता कदाचित असो प्रसंग जर येयलो की 108 खंय तरी भायर गेली आनी हांगा आमच्या गांवच्या खंयच्याय मनशाक तर एमर्जन्सी येयली, ताका एमर्जन्सी सर्वीस दिवपाक ही हांवें एम्ब्युलन्स दिलेली आसा. 108 खंय म्हणशिल्ल्या प्रायोरिटी आसतलीच, पूण खंय तरी सेकंडरी म्हणून 108 सपोज येता कदाचित अवेलेबल जाली ना काही कारणां खातीर खंय तरी भायर गेल्या नंतर, तर आनी एक खंय तरी एक सर्वीस मेळपाक जाय, लोकांक खंय तरी त्रास जावपाक जायना म्हणून हांव एक सर्वीस दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न केल्लो आसा. देव बरें करूं. आनी तशेंच आमच्या भावाक समीलाक आमी ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी देवान ताका जैतिवंत करून ताचेर आपलो आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण आनी देवाची येवजण जाल्यार ताका आमच्या असेंब्लीत भितर काडल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. ऑल द बेस्ट. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.